गोरवां गोट्यान देवता पातकी सोगान श्रीमोन जाता दुबलो बोलतो जाता धाकटो ओगोम जाता दिसतो देवपूत मुच्या भुरगो देव येतो जेजू देवून येतो जेजू हाताय तितले घेता हाताय तितले दिता देव येतो जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्यानो आयच्या मिसाचो विशय जाकारेसा भाशेन दुबाव पयसावून देवाची येवजण मानून घेवया. जेजूचो जोल्म समारंभूक तयार जाताना आयज पवित्र सभा आमकां एक नमुनो दिता. बागेवन जाकारेस जो सुरवातेक दुबावलो पूण उपरांत देवाची येवजण मानून घेतली. ताचे भाशेन आमी आमचे दुबाव पयस करून देवाचे बरे खोबरेक आमची काळजां उक्ती करुया. आमच्या जिवितांत कितें बरें तें देव जाणा देखून ताचेर पातयेवन जेवुया. ह्या मिसान देवाची येवजण स्विकारूंक आमकां बळ मागुया. सगळ्यांक तुमकां फादर आफोन्सो आनी म्हज्या नांवान आनी दिकारपेलेच्या फिरगोसकारांच्या नांवान पांय मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानान पाठयता. आयची सुरवातेचीं उतरां आमी आयकल्यांत. आयचो विशय जावन आसा जाकारिसा भाशेन देवाची येवजण मानून घेवंक देव आमकां आपयता. आमच्या जिवितांत दुबावाची कुपां जायते फावटी उबरासतात आनी दुबावाच्या कुपां वरवीं जायते फावटी आमकां विस्वास देवाचेर आनी एकामेकाचेर आलता. तर होच विस्वास घट कर म्हूण आनी त्याच बरोबर देवाची येवजण गॉड्स प्लॅन आमच्या जिवितांत आमी स्विकारूंक आनी ताच्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक कृपा आनी बळ दी म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. पातकांचो उगडास करुया, दूख दवरुया आनी बोगसोने मागून म्हणुया. हांव पातकी स्वर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच चांकवार मरेक सगळ्या देवदत्तां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सवेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. स्वर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. स्वर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा मनशा स्वयंबान तुज्या अनंत पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो. अनंत आनी सर्व शक्तीवन जावनूय आंकवार मायेचे उदरी तो सोक्त मनीस जालो आनी आमचे मदीं जिवंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ चाकरांक तुजी काकलूत मेळूं म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणांच्या सासना. आमेन. मालाक्यास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, पळय म्हाका एक फाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो.
जे सोम्याक तूं सोदताय तो अवचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो आनी जे कोराराच्या दुताक तूं घेवंक खाशेताय होय तो येतलो अशें दोलबारांचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावूंक जाय. तो जावन आसा शेटयांचें आगतें आनी धोबयांचो खार. रुपें नितळ आनी निर्मळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतांदुआंक तो निर्मळ करतलो आनी तांकां रुपया आनी भांगारा वरवीं निर्बेल करतलो. आनी तेन्ना ती पुर्तीपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटवण्यो करतलीं. जशें मागान आदल्या काळार तशेंच तेन्ना जुदेवाच्या आनी जेरुजल्याचे भेटवण्यो सर्वेस्पराक मानतल्यो. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिराकूळ दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलो. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावंक तो आवय बापायच्या आनी भुरग्याच्या काळजांनी मोग एकवटवतलो. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक जबाब जावन तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. म्हणुया तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. तुजो मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलोवन व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताच्या कोरार सांबाळटल्यांक आनी ताच्यो याज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वासपणाच्यो. आपली भक्ती करतल्यांक सर्वेस्पोर आपलें काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कोराराचो तो वळख दिता. जबाब तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora, Sorvespora, Sorvespora soy soy. पोरजांचो राजा तूं आनी पवित्र सोबेचो बुन्यादीचो फातर. तुवेंनूच मनशाक मातेचो केलाय ताची सोडवण करूंक ये. Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora, Sorvespora, Sorvespora soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान ताचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची सेजा सामारी आनी सोयरी दायरी तिका परबी दिवंक आयली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें ना, ताका जुआ म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणें ताका सांगलें तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें गाय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक ताणें बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फोळी मागून घेवन तिचेर बरयलें ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगल्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदियाच्या आख्या दोंगरी मुळकांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें
हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबीं आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वकाणे तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, देवान आमकां आपणाच्या सारक्याचें रोसल्यांत हें जावन आसा एक व्हडलें व्हडपण आमकां. देवा भाशेन आमी जाल्या देवान आपणाच्या सारक्याची आमकां रोसल्यांत. म्हणटच देवान आमकां रोसले उपरांत आमकां सोडून दिवंक ना, पूण एक एक मनशाक एक एक प्लॅन म्हणजे एक येवजण देवान दिल्या. तुमी जाणात केन्ना ऑर्केस्ट्रा आसता तेन्ना जायतीं वाजंत्रोणां आसतात. कोण ऑर्गन वाजयता, कोण गिटार वाजयता, कोण वायलीन वाजयता, कोण ट्रम्पेट, फ्लूट. आनी म्युजीक डायरेक्टर कितें करता? म्युजीक डायरेक्टर एक एकल्याक एक एक नाद शिकयता, एक एक ट्यून शिकयता. आनी ट्यून शिकयले उपरांत सगल्यांनी आपल्या म्युजीक इन्स्ट्रुमेंटाचेर वाजयल्या उपरांत एक सोबीत सुंदर सिम्फनी जाता, सोबीत सुंदर आवाज जाता. म्हणटच हो जाणार मनीस आमकां सांगूंक सोदता, एक एक मनशाक एक एक भाशेन देवान रोचलां, एक एक गूण दिल्यात, एक एक शिगूण दिल्यात आनी एक एक टॅलंट दिला. म्हणटच मुखार भाव न्हू, देवान आमकां ह्या संवसारांत मिसांव दिवन धाडलां आनी जें कितें मिसांव आमी करूंक जाय तें जावन आसा देवाची येवजण. म्हणटच देवाची येवजण आमी सोदून काडल्या उपरांत तीच देवाची येवजण आमी फुडें व्हरता, आमच्या जिवितांत आमी पाळटा तेन्ना आमच्या म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंटाचेर आमचो नाद, देवान शिकयल्लो ट्यून आमी वाजयता आनी हे भाशेन आमी एक सोबीत सुंदर सिम्फनी समाजांत, संवसारांत आमी शिंपडावंक पावता. तर मोगळ भाव न्हू, आमकां दोगल्या सगल्यांक एक देवाची येवजण आसा. गॉड्स प्लॅन इज ऑलवेज द बेस्ट, इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा. देवाची येवजण सदांच बरी. म्हणटच आयच्या शुभ वर्तमानांत तुमी आयकलां जाकारियास जाणटे पिरायेर ताका भुरगो जल्मलो आनीक देवाची येवजण जाली. जाकारियास आनी एलिझाबेथ तांच्या गोरेब्यांत हो भुरगो जल्मो. कित्या पासत? कित्याक देवाक जाय आसलें आपल्या पुताची वाट तयार करूंक बागीन जुवांक देवान धाडलो. म्हणटच ही जावन आसली देवाची येवजण. जुवांव ह्या जाकारियास आनी एलिझाबेथाच्या घरांत जल्मोन वाडल्या उपरांत जेजूची वाट तयार करूंक. म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानांत तुमी आयकलां सगळीं गोची म्हणटात ताका जाकारियास म्हूण नांव धरया, भुरग्याक जाकारियास म्हूण नांव धरया. कित्याक तांची पद्दत जावन आसली, तांची परंपरा जावन आसली, बापायचें नांव भुरग्याक घालतालें. म्हणटच जेन्ना सगल्यांनी चिंतलें जाकारियास हें नांव भुरग्याक पडटलें म्हूण, तेन्ना जाकारियास म्हणटा ना, ताचें नांव जुवांव. कित्या पासत? कित्याक जाकारियासाक देवान कळीत केल्लें ताचें नांव ताणें जुवांव घालूंक जाय आसलें. ही जावन आसली देवाची येवजण. आनी त्याच बरोबर देवाची येवजण जावन आसली हो भुरगो वाडल्या उपरांत जेजूची वाड तयार करूंक. आनी खरेंच ती जेजूची वाड तयार केली. अरण्यांत तो गेलो आनी थंयसर बरी खबर ताणें परगट करीत रावलो. आनी हे भाशेन जायत्या जाणांक जॉर्डन नदींत स्नान दिवन काळजा मोनाची तयारी ताणें केली. म्हणटच ह्या दिसांनी मोगाळ बाब न्हू, आमी क्रिस्तांवाच्या काळांत आमी आसा आनी तयारी करता. एके भाशेन आमी उमऱ्यार आसा. फाल्यां मोदया निर्मिसाक आमी दोबाची परब आमी समारंभतल्या. म्हणटच ह्या असल्या वेळार आमी कितें करूंक जाय? देवाची येवजण आमी मनांत दवरूंक जाय. म्हज्या जिवितांत देवाक कितें हांवें केल्लें जाय हो विचार आमी करूंक जाय. देवा लागीं आमी उलोवंक जाय, मागणेंतल्यान उलोवंक जाय. सायबा तुका कितें जाय हांवें केल्लें, कशे भाशेन म्हजें जिवीत सारलेलें तुका जाय. आनी तेन्ना मागणेंतल्यान देव आमचे लागीं उलयता आनी आपणाचो प्लॅन, आपणाची येवजण आमकां दाखयता. जरी तर आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार फाटल्या जिविताचेर देवान आमकां गुणान गुणान इश्ल्यान तिश्ल्यान आमकां वेली आनीक आमकां राखलें आनी सांबाळ्ळें. देवाची येवजण मोगळ बाब न्हू आमच्या मनान आटापूंक जायना. मनशांची येवजण वेगळी आनी देवाची येवजण वेगळी. देव फुडलें कितें बऱ्याक पडटा तें देव जाणा, आमी नको. फुडाराक म्हाका कितें बऱ्याक पडटा तें कितें करूंक जाय तें आमी नको, पूण देव जाणा. आनी देखूनच देव मोगळ बाब न्हू आमकां सुखांतल्यान आनी दुखांतल्यान आमकां फुडें व्हरता. देव आमकां दूख दिता आनी दुखांतल्यान आमी कितें करता? आमी देवाक लागीं जाता. जरी तर ह्या संवसारांत दूख नासलें, कोणूच देवाक नमस्कार करचो नासलो, देवाक लागीं रावचो नासलो.
दुखांतल्यान आमी देवाक लागीं रावता आनी देव विचित्र तरेन 8वेच तरेन आमकां झिगझॅग म्हणटा ते भाशेन आमकां वता आनी आमकां खुशाल दवरता आनी आमकां राखता. म्हणटा ही जावन आसा देवाची येवजण आमकां एक एकले. म्हणटच ही देवाची येवजण आमच्या जिवितांत आमी सांबाळटना कितें गरजेचें, बरवंसो गरजेचो. आयच्या जबाबान तुमी आयकलां, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. इस्रायल पोरजा देवाक रावताली, सोडवणदाराक आशेताली, केन्ना सोडवणदार येतलो आमकां सोडवण दितलो आशेताली. तकल्यो उखलून दवरून आशेता रावताली. तकल्यो उखलून दवरप म्हणजे बरवंशान वाड पडप, बरवंशान देवाची वाड पडप. म्हणटच बरवंसो मोगळ बाबनो आमकां चड गरजेचो. कित्याक आयज काल मनीस आत्मघात करता, सुइसायड करता, कित्याक ताका कश्ट फुडो करूंक आनी नाका, ताच्या लागीं जायना, कित्याक बरवंशाची कीट ताच्या जिवितान ना. बरवंसो आमकां कितें करता, काळोख आसल्यार पासून फुडें वचूंक आमकां आदार दिता, उजवाड फांकारता. आनी देखूनच मोगळ बाबनो बरवंसो गरजेचो. जायते फावटी आमी पळयता सुइसायड केल्ले आमी पळयता, कित्याक मनशाक आनी शक्ती ना कश्टांक फुडो करूंक. जाणटे पिरायेर पावले उपरांत आमकां दुबाव येता, हांव जाणटे पिरायेर पावलो, म्हजीं भुरगीं म्हाका पळयतलीं काय, जाणटो जायत येता, भुरगीं पळयतलीं काय, गोंयचीं पळयतलीं काय, दुबाव येता. म्हणटच असल्या वेळार मोगळ बाबनो हो बरवंसो आमी सांबाळूंक जाय. इतलीं वर्सां देवान म्हाका सांबाळ्ळा, जाणटे पिरायेर देव म्हाका सांबाळचो ना काय, देव जरूर सांबाळटलो. म्हणटच हो देवाचेर बरवंसो दवरून जिवंक जाय. जरी तर एक तरणाट्याक नोकरी मेळना, इंटरव्यू आन्सर करता पूण नोकरी मेळना, बरवंसो सोडून दिवंक फावना. केन्नाय तरी देव नोकरी दितलोच. म्हणटच ताणें ट्राय करीत रावंक जाय. ट्राय एंड ट्राय अंटील यू सक्सीड इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा. तेच भाशेन एक चेडूं बरी सोयरीक जायना, केन्नाय तरी सोयरीक जातलीच. ट्राय करीत राव, बरवंशान फुडें वचत राव, केन्नाय तरी तुका तुजी चिंतलोलीं कामां शार्ती पावतलींच. म्हणटच मोगळ बाबनो हो बरवंसो आमच्या सगल्यांच्या जिवितांत गरजेचो. आयज काल मनशा लागीं सगलें आसा पूण खुशालकाय ना, सगलें आसा दादूसकाय ना. कित्याक पासत, कित्याक देवाचेर विस्वास ना, देवाचेर बरवंसो ना. देवाक आयज काल आधुनीक मनशान देवाक सोडला आनी देखूनच मोगळ बाबनो देवातान तो पयस गेला आनी आपणाच्या जिवितांत निराशेपण मागून घेतला. देखूनच मोगळ बाबनो आमकां पयली सुवातेर देवाचेर विस्वास आनी बरवंसो गरजेचो. आमच्या जिवितांत चोडटी देंवती आसतली, सगल्यांच्या जिवितांत चोडटी देंवती आसा, सक्ती तशी भरती आसा. म्हणटच हो बरवंसो मोगळ बाबनो आमी केन्नाच सोडून दिवंक फावना. आमचीं पुर्वजां, आमचीं वडिलां आदल्या काळार तुमी जाणात तितलें प्रोग्रेस जावंक नासलें, तितलें उदरगत जावंक नासली. लोक चलोन वेतालो, मोटरां पासून आसले, पयसतान पासून व्हडल्या गोंयां हांगासर चलोन येतालो. बागीन फ्रांसीस शावियार तुमी जाणात स्पेन तावन हांगा आयलो, उदकांतल्यान आयलो, बोटीन आयलो, इतले म्हयने उदकांत रावून तो आयलो. कित्याक पासत, कित्याक ताका गोठ देवाचेर विस्वास आसलो, बरवंसो आसलो आनी देवाचो मोग आसलो. म्हणटच मोगळ बाबनो आतां सगळें सोंपेपण जालां. जायत्यो वस्तू प्रोग्रेस जाल्या, जायत्यो वस्तू सोंपेपणान आमकां मेळटात. पूण दुसऱ्या वद्दान कितें जालां, एका वद्दान विज्ञानीक म्हळ्यार जायतें प्रोग्रेस जालां खरें, दुसऱ्या वद्दान मोगळ बाबनो आमचो देवाचेर विस्वास आनी बरवंसो उणें जाला. आमचो विस्वास दुडवांचेर गिरेस्तकायेचेर वाडला आनी देवाचेर विस्वास उणें जायत गेला, बरवंसो उणें जायत गेला. म्हणटच मोगळ बाबनो बागवेंत पावलो आमकां एके चिटीन म्हणटा, बरवंसो आमकां फटयना पूण सर्गीच्या जिविताची खात्री दिता. सर्गीचें जिवीत आमकां आसा, सगल्यांक आमकां आसा, ही खात्री आमकां दिता. देखूनच मोगळ बाबनो हो सगलो बरवंसो आमच्या जिवितांत आमी सांबाळुया. सदांच आमच्यो तकल्यो उखलून दवरुया. कितेंय येवं, कसलेंय वादळ येवं, भिवंक फावना. आमची परिस्थिती कसलीय जावं, बरी जावं वायट जावं, भिवंक फावना. कित्याक देव म्हज्या बराबर आसा. आनी होच बरवंसो बागीन फ्रांसीस शावेरान आपणाच्या जिवितांत सांबाळून आमच्या गोंयांत तो पावलो आनी गोंयांतावन जपान, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, चायना ह्या वाठारांत इतले पयस तो गेलो. कित्याक ताच्या जिवितांत ही बरवंशाची कीट आसली. हांव थंयसर पावतलों, एका दिसाक हांव देवाचें उतर प्रगट करतलों, जेजूक प्रगट करतलों, हो ताका बरवंसो ताच्या काळजांत आसलो. आनी देखूनच मोगळ बाबनो तो थंयसर वचून देवाचें उतर ताणें प्रगट केलें. आमच्या गोंयांत देवाचें उतर ताणें प्रगट केलें आनी आयज ताका मान दिवन ह्या फाटल्या दिसांनी तुमी जाणात आख्ख्या संवसाराचो लोक हांगासर येवन ताचो उमो घेवन मिसांत वांटो घेवन ताका मान दिता, ताची मोजत मागता. म्हणटच मोगळ बाबनो आमच्या जिवितांत सदांच आमी बरवंसो सांबाळुया आनी देवाची येवजण आमकां आसा. देवाची येवजण
एक एकल्याक देवाची येवजण आसा ती आमी ओळखून घेवंक मागणेंतल्यान मागुया. देवाची येवजण आमी ओळखून घेता आनी त्या प्रमाणे आमी फुडें वता. आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालून आमी फुडें वता तेन्ना सगळें बरे भाशेन चलता. एक आवय आपल्या भुरग्याक पयलेंच ABC बरयतना भुरग्या लागीं जायना. भुरगें तें पयलेच फावट ABCD बरयता तेन्ना आवय कितें करता काय, पेन्सील भुरग्याच्या हातांत घालता आनी भुरग्याच्या हाताक आपूण दोता आनी ताका ABCD बरोवंक शिकयता. तेच भाशेन मोगाळ बाबनो, जशे परी हें भुरगें पेन्सील भुरगे आवयच्या हातांत घालता आनी आवय ताका धरून ABCD बरोवंक शिकयता, तेच भाशेन आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आमी घालुया आनी देवाक दर एका दिसाक आमच्या जिवितांतल्यान ABCD बरोवंक म्हणजे आमच्या जिविताची येवजण फुडें व्हरूंक आमकां देव आदार दितलो. आनी हे भाशेन आमी भगवीन फ्रांसीस शेवेरा भाशेन नीज जेजूची पाटलावदारां जावंक आमी पावतलो. हेंच करूंक देवाची कृपा हे मिसांत मागीर. उबे रावया. जेजू म्हणटा, माग आनी तुका मेळटलें, दारार मार आनी दार उक्तें जातलें. जेजूचेर पातयेवन आमची कोतकोतीत मागणी बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मालाक्या पोरी, सांगलोल्या पोरी भांगार आनी रुप्याच्या भाशेन नितळ जावंक आनी देवाची बरी खबर उर्बेन परगोटूंक बापा लागीं मागुया. दुबाव आनी निराशेपणान उणभवतेल्याक जॅकारेसा पोरी खुशालकायेन आनी देव आपली येवजणीक सोपूनतायेन पावयता. हे खातीर मेळूंक बापा लागीं मागुया. भुरग्याची देणी आशेतेल्यांक एलिझाबेथाच्या जिविता वरवीं बोरवासो आनी बुजवण मेळूंक बापा लागीं मागुया. हांगासर एकठांय जालोल्यांक संतोशाच्या आनी दिनवासणेचें काळीज फावो जावंक आनी ताणें सदांच देवाची कुशी पोरमोणे चलूंक बापा लागीं मागुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, ही आमची कालती मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यान ती मोगान स्विकार कर आनी आमकां दर एकल्याक दर एका दिसाक सुखान तशें दुखान पिडीन तशें भलायकेन हो बरोसो आमी सांबाळूंक आनी देवाची येवजण आमच्या जिवितान फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी बळ दी. हे मागणी आमी कोत्ता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Por
मोशा बाबा भयणीनो मोशेन तुमचें बलिदान सर पदीदार देव बापाक मानतात तसलें म्हूण मागात हे तुमच्या नावाने बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र विचाराभावात सगळे मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा ह्या बलिदानान तुजी भोक्ती सोपुर्णायेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें बोगसणें आमकां सोपुर्णायेन मेळूं आनी आमच्या सरवंडाराचो जोल्म शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी समरमूंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूं ह्या आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा सर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवद्यांनी परगटले. उतरां वरत्या मोगान आंकवार मरेन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माची परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदी येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणण्याची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुचोवंक पेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नोफिया आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारवतलें. ही म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या माणसां मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा अख्खे प्रेतमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सवेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेऊन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गोवणी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनो चुवनपणाचो बरवा सुद्वेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भणीची काकळोत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे पोरजुळीत मुकामोळ पळयोवंक फाबो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांकवार मारी देवाची माई संगती तिचो पोती बागेवन तुजे बागेवन दवरता आनी सोलूफ काडी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोरी. तांची संगता तुजी मोहिमा गवूंक आमकां फाबो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पोता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. मोगाळ बाबळ न्हू इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा, गॉड रायट्स स्ट्रेट ऑन द क्रुकड लायन्स. देवाक पदवी आसा वांकडे लायनीचेर उबी बरो. म्हणटच आमी आमचें जिवीत आमी समर्पिता तेन्ना देव आमचें जिवीत अदीक कुशल बरीत करूंक ताका पदवी आसा. आमचें निराशेपण पयस करून आमच्या जिवितांत चिंतलेलीं कामां शार्ती पावोवंक ताका पदवी आसा. म्हणटच देवाची येवजण आमच्या जिवितांत स्विकारून आनी आमचें जिवीत ताका समर्पूंक बरवशान समर्पूंक आमच्या बापा ह्या मागणेंतल्यान देवा लागीं मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो एक रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयसुबीच्या बाळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सुम्या थंयच्या भितरच्या म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांचो म्हाका भलायकी मेळटली. भयणी भावानो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Church.
भयणी भावांनो, शुभ वेळ हो जेजू आमच्या काळजांनी आयला. खरी शांती, खरो संतोष जेजूच आमकां दिता. आमच्या दिसा दिसपट्या चालत्या जिवितान ह्या संवसारान जेन्ना आमी पावलां मारता तेन्ना तोच आमकां शांती आनी सवस्काय हाडटा. कोश्टा त्रासांक फुडो करूच तोच आमकां आदार आनी सहकार फावो करता. हे सगळे ताच्या बरेपणा खातीर ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळे आमी उबी रावया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणात आमी दादोशी जाल्या. आतां कोरोनायेन आमची काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो भोवमोगाचो पूत येतलो तेन्ना पेटलोल्यो दिवट्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सगळीं बसुया. भयणी भावांनो, आयज मिसाची भेट समारंभल्या फादर जोकी फेर्नांडीस ताका तशेंच दिकार पालेच्या सगळ्या फिरगोसकारांक जी हांगासर जमा जाल्यात, हांगासर सो बलिदानांत वांटो घेतात, जी हांगा आसात आनी जांकां गोडेक हांगा पावंक गोडेक जावंक ना तांकांय मनान धरूंक आमी सगल्यांक दिनवास. तशेंच ह्या सो बलिदानांत वांटो घेतल्या आमच्या हेर पाद्री भावाक फादर आफोन्साक आमी आर्गां दिता. आमकां आयज बरे तरेन गायन करूंक आदार दितल्या आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. मोगाळ भयणी भावांनो, चोत्राय दवरची. फाल्यां परवां आनी डिसेंबराचे 26 वेर आनी 27 वेर फक्त व्हीलचेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो, पूण आमचो उमो चालूच आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 वेर रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचे दोबाचीक मीस आमी समारंभतल्या. आमचे आर्चबिशप भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव मिसाचे येजमान आसतले. 25 वेर नातालांच्या दिसा सकाळी मिसाचो वेळ ह्या दिसांनी आमची मिसा जाता तेच परी जातलो. 25 वेर दनपारां 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतलें. On 25th December there will be mass in Hindi at 12:15 p.m. सोत्राय दवरची. फाल्यांच्या दिसा सांजे आदेसाक तशेंच डिसेंबराचे 25 वेर आख्खो दीस कुमसारां आनी कावन्सिलींग आसचिना. डिसेंबराचे 26 वेर थावन कुमसारां परत सुरू जातलीं. तेच परी आमचें कावन्सिलींग सेंटर आसा तेंच डिसेंबराचे फाल्यांच्या दिसाक आनी डिसेंबराच्या 25 तारखेर नातालाच्या दिसा पुराय दीस कुमसारां तशेंच कावन्सिलींग आसचें ना, पूण तें परत सुरू जातलें. डिसेंबराचे 26 वेर जे भाशेन वेळ आसा सकाळी 6 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3
तें 6 पर्यंत. डिसेंबराचे 27 वेर कुमसारा सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. दोनूच दिनवासनेची उतरां. पयली सुवातेर सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशन कमिटी आमकां दिकारपालेची फिरगोचीक मीस दिल्ल्या पासत तांकां आमचे दिनवास. त्याच बरोबर तुमी सगळीं मिसाच्या बलिदानात वांटो घेतली. तुमकां काळसाच्या कॉलेक्टान दिनवास. दिकारपालेच्या भाव भयणांक मागतलो आसलो 6:30 वाजतांक बास सुट्टली. थंयसर बासी सरचे 6:30 वाजतांक पावचे. सर्वेस पोर तुमचे सवय आसूं. सर पदवीदार देव बाप पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या गरबेचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर भरगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गरजो हे वेळार बापाक तूं बार. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटाव. आमेन.